नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर हांव गौरीश परब आमोणकार तुमकां माय मोगाचो येवकार दितात। तर आतां आमी पळोवया गोवा टॉप 25 ची खबरो। आमचे सरकार आयल्यार नोकर भरतीत पारदर्शकता उरतली, सगळ्या तरणाट्यांक एक सारकी संद मेळटली। कसलीच रिश्वत वा शिफारस केल्या बगर नोकरी दितले अशें आश्वासन दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाणें गोंयकारांक दिलें। पणजे आम आदमी पक्षान घेतिल्ल्या टावन हॉल ह्या कार्यावळीत तो उलयतालो। सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, सरकारी वा खासगी, पूण वशिले शिफारसी घेयनासतना। आमी आम आदमी पक्षाचे सरकार नोकऱ्यो दितले अशें केजरीवालान सांगले। आप फुडारी राजदीप नायक आनी मुख्यमंत्री पदाचो दावेदार अमित पालेकारूय थंय हाजीर आशिल्लो। वाऱ्याची दिशा बदलाक लागून आतां परतून शीव आसपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिला। तापमान 1 ते 2 अंशांनी उणें जावपाचें आसा। बुधवारा पणजे उण्यांत उणें तापमान 19.6 अंश आशिल्ले। हाचे पयलीं पणजे उण्यांत उणें सरासरी तापमान 20.30 अंश आशिल्ले। सध्या पूर्वे कडल्यान जे वारे व्हांवता ते उत्तरे कडल्यान व्हांवपाक लागले, हाका लागून तापमान देंवतले। उपरांत ते ल्हवू ल्हवू वाडपाकूय शकता अशें हवामान खात्यांतले शास्त्रज्ञ राहुल एम हांणी दिला। राती सकाळी दुचाकी चलयतना बरोच कुडकुडोय खावपाक लागला। सरकाराच्या चुकीच्या कारभारा खातीर भाजप सरकार सगळ्या स्तरांचेर अपयशी ठरला। भाजप पक्षांतर करपी 50% लोकांक तिकेट दिल्या। हातूंत बलात्कार करप्यांचो आस्पाव जाता आनी देखून म्हाका विश्वास आसा गोंयची बायलां ह्या पक्षाक मतदान दिवची ना। गोंयचे लोक गोंयच्या हिता खातीर मतदान करतले अशें विधान गोवा फॉरवर्डाच्या सुप्रिमो विजय सरदेसायान मडगांवांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलें। पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिल्ली प्रदेश काँग्रेसाचे उपाध्यक्ष अली मेहंदीन आम आदमी पक्षाचे अध्यक्ष आनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचेर खर टिका केली। अरविंद केजरीवाल गोंयकारांक सामकी फटींग आश्वासनां दिता आनी तांची ही फटींगपणां गोंयकारांक कळून आयला। तशेंच दिल्लीत आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे पगार दिवपाक केजरीवाल सरकाराक अपयश आयिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांनी अरविंद केजरीवालाच्या घरासमोर आंदोलन सुरू केले अशें मेहंदी हाणें सांगलें। काणकोणच्या आमदारान गेल्या 5 वर्सांत 1 कोटी रुपया वयली एकूय विकास कामां केल्ली ना। मात भारतीय जनता पक्षान केल्ल्या विकास कामाची दखल काणकोण मतदारांनी घेतल्या अशी टिका भाजपाचे काणकोणचे उमेदवार रमेश तवडकार हांणी केल्या। गेल्या 10 म्हयन्यांत आमदार इजिदोर फर्नांडीस हांणी पालिका क्षेत्राच्या विकासा खातीर सहकार्य केलें ना असो आरोप नगराध्यक्ष सायमन रिबेलो आनी नगरसेवक रमाकांत नाईक गांवकर हांणी त्या वेळार केलो।
कोरोना दुयेंतींक मरण येवपाचो प्रकार सेगीत सुरू आसून मंगळारा 6 दुयेंतींक मरण आयले. जानेवारीन सरासरी दिसाक 5 ते 6 दुयेंतींक मरण आयला. नवे दुयेंती मेळपाचें प्रमाण मात उणें जाला. 4,648 चाचण्या उपरांत 910 नवे दुयेंती मेळ्ळे. 1,794 दुयेंती बरे जाल्ल्यान दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 95.18% अशें आसा. मंगळारा उपचारा खातीर 34 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जाले जाल्यार 23 दुयेंतींक डिस्चार्ज मेळ्ळो. 7,870 सक्रिय दुयेंती आसात. आयतारा 876 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले. सुदीन ढवळीकरान केल्ले आरोप फटीचे. 2017 निवडणुकेत तांणी जो उमेदवार सावड्डे मतदारसंघात दिल्लो ताचें नांव खण घोटाळ्यांत आसले म्हणून ताका तेजी जाणविकाय नाशिल्ल्याचे गणेश गांवकार हाणें सावर्डे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलां. ह्या वेळार पंच सदस्य संजय नाईक, शशिकांत नाईक, नितेश भंडारी, अमेय नाईक तशेंच हेर मानेस्त थंयसर हाजीर राविल्ले. मोगो पक्षाचो उमेदवार प्रवीण झाटये मये मतदारसंघात नायगिणी वाठारांत प्रचाराक तेणी सुरवात केली. सुरवेक प्रवीण झाटये हांचे सयत ढवळीकार आनी हेर कार्यकर्त्यांनी श्री हनुमान देवाचें दर्शन घेतले. भाजप सरकारान उदरगत करूंक ना ती करूंक ना वयल्यान नोकऱ्यो विकपाचें काम केलां. भाजप सरकार फक्त फटिंगाची आश्वासनां दिता असो आरोप मोगो पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी केल्या. जाल्यार प्रवीण झाटयेन भाजप सरकाराचेर टिकाय केली. वारका म्हटल्यार बाणावलेचो. सद्याक तो कुंकळच्यान वेंचणूक लडयता देखून युरी भायलो म्हणून ताचेर आरोप जातलो. युरीन कुंकळे फ्लॅट घेतलो, मतदार वळेरेंत नांवूय घातला. बाणावलेचो उमेदवार कुंकळे येवन वेंचणूक लडयता हाचेर लोकांनी हरकत घेतल्या. शुक्रारा ह्या प्रकरणाची चवकशी करपाक गेल्लो तृणमुलाचो उमेदवार जॉर्सन फर्नांडिसाक थळाव्या लोकांनी आडोवन धरलो. जेन्ना जॉर्सन सोसायटीन भितून वचपाचो यत्न केलो तेन्ना सोसायटींतल्या लोकांनी ताका भायरूच आडोवन धरलो. फोंड्या मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचे नगरसेवक व्यंकटेश नायक आणि चंद्रकला नायक हांच्यांनी काँग्रेसचे उमेदवार राजेश वेरेकाराक आपलो जाहीर तेंको दिलो. ह्या वेळार काँग्रेस फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय थंय हाजीर आशिल्लो. ताणें भाजप विश्वासघातकी असो आरोपूय केला. जाल्यार मोगो पक्षान तृणमूल काँग्रेसीक तेंको दिला तो फक्त पयशां खातीर असोय आरोप ताणें त्या वेळार केलो.
भाजपान दर एक राज्यांतल्या लोकांचो विश्वासघात करून कोरोना काळात लोकांचे प्राण काढून घेतले. ह्या खातीर ह्या पक्षाक लोक पराभूत करपाचे आसात अशें महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोळे हाणें बुधवारा सांगले. पत्रकार परिशद घेवन भाजपाचे मुखावळ लोकां मुखार हाडटले अशें नाना पाटोळेन सांगलां. काँग्रेसचे सरचिटणीस सुनील कौठणकार, AICCचे निरीक्षक मनोज त्यागी, ॲडव्होकेट श्रीनिवास खलप, तौफीक मुल्लाणी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. भाजपाच्या गैरकारभाराक लागून गोंयची जनता त्रस्त जाल्ली आसा. दर एका वाठारांत लोकांक त्रास सहन करचे पडटात. मतदार भाजपाचो प्रभाव करून काँग्रेसीक वेचून दितले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलां. आमचो जाहीरनामो आयल्या उपरांत लोक आमचेरूच विश्वास दवरतले अशी खात्री भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायली. 2012त जाहीरनामो जाहीर केल्या उपरांत पर्रीकरान तो लोकां मेरेन पावयलो तेन्ना लोकांची भाजपाचेर विश्वास जो आसलो तो आनीक वाडलो. ह्या फावट लेगीत तशेंच जातले अशें तांणी ह्या वेळार म्हटलें. येता त्या 2 दिसां भितर भाजपाचो जाहीरनामो जो आसा तो जाहीर करतले हे ताणें ह्या वेळार सांगलें. काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीक आपल्याच उमेदवारांचेर विश्वास ना अशी खर टिका भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केल्या. त्यांचे मोजकेच उमेदवार वेचून येतले हे तांकां खबर आसा आणि वेचून आयल्या उपरांत ते जरूर पक्षांतर करतले हाची तांकां खात्री आसा. म्हणूनच घडये तांच्यांनी तांचे कडल्यान सोपूत घेतला अशें तानावडे ह्या वेळार म्हणटालो. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयलो. गोवा टॉप 25 ह्या बुलेटिनान घेवया एक ल्हानसो ब्रेका उपरांत आयकुया फुडल्यो खबरो. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV. गोवा टॉप 25 च्या बुलेटिनान परतून एक फावट येवकार. आतां वळयात फुडल्या खबरांकडे. 25 वर्सां काँग्रेसीचेर जाल्यार 15 वर्सां भाजपाचेर विश्वास दवरलो. येता ती 5 वर्सां आम आदमी पार्टीचेर विश्वास दवरात. इत्सा पुराय जावंक ना जाल्यार आपूण परत ह्या उमेदवारां खातीर केन्नाच मतां मागपाक येवचो ना अशें दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आम आदमी पक्षाचो राष्ट्रीय फुडारी अरविंद केजरीवाल हाणें गोंयकारांक सांगलें. आम आदमी पार्टीच्या उमेदवारांनी बुधवारा सोपूतपत्राचेर सही केली. त्या वेळार केजरीवाल उलयतालो. फातोर्डेची तृणमूल काँग्रेसीची उमेदवार सिवोला वाझान आयज बोर्डा वेंचणूक कार्यालय उगडले. बोर्डा कोयराचो प्रश्न सुटावो करतली. फातोर्डेच्या लोकांक नोकऱ्यो दिवप हे म्हजें पयलें काम आसतलें अशें सिवोला वाझान सांगलें. तशेंच पर्यावरणाचें रक्षण करपाची मोखूय सरकारा कडल्यान वर्साक 200 वा 300 करोड आनी सरकारी योजना आसात ह्यो प्रश्न सुटावे जावचे ह्या खातीर राज्यसभेचो खासदार लुइझीन फालेरो फाटली कितलीशींच वर्सां विचार करता. पूण आतां ह्या राज्या खातीर तृणमुलाचो आनी भारतीय सरकाराचो आदार घेवन हे 2-3 वर्सां भितून हे प्रश्न सुटावे जातले.
शिवोली वाठारांत उदरगतीची कामां करपाची खूप गरज आसा अशें शिवोले मतदारसंघांतल्यान अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढपी पल्लवी दाबोळकरान बुधवारा प्रचारा वेळार सांगलें. शिवोलेंत पर्यावरणाक राखपा खातीर 1 लाख झाडां लायतली अशें तिणेर ह्या वेळार सांगलें. ती अपक्ष म्हणून वेंचणूक लढयतली. जिल्लो पंचायत सदस्य ते उपमुख्यमंत्री अशी सगळी पदां भोगून लेगीत बाबू कवळेकरान केन्ना माज केलो ना. ताजे सादे वागणुकीक लागून लोकांच्या तो लागीं रावलो. भाजपाचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन अशें सांगलें. मंगळारा तानावडेन केप्यां वचून बाबूच्या प्रचारांत वांटो सुद्दां घेतलो. बाबू कवळेकराक वेंचून हाडपाचें आव्हानूय तानावडेन ह्या वेळार दिलां. बाबू आपूण स्वता वेंचणूक लढयतलो आनी त्या खातीर गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे त्याच्या प्रचाराक तेणी सहभाग घेतलो. एक फेब्रुवारी दिसा जाल्ल्या अर्थसंकल्पाक लागून काँग्रेसीचो राष्ट्रीय फुडारी आनी खासदार राहुल गांधीचो गोंय दौरो मुखार धुकल्ला. 2 फेब्रुवारी दिसा राहुल गांधी पळोवणी करपा खातीर गोंयांत येवपाचो आशिल्लो, पूण संसदेत सादर जाल्ल्या अर्थसंकल्पाचेर तो आपली प्रतिक्रिया दिवपाचो आसा देखून ताचो दौरो मुखार धुकल्ल्याचें कळटा. हो दौरो आतां 4 फेब्रुवारी दिसा जातलो. नियोजीत कार्यावळीत कांयच बदल जावपाचो ना. 4 तारखेक ते पर्यटन क्षेत्रांतले प्रतिनिधी, अंगणवाडी कर्मचारी तशेंच हेरांकडे उलोवणे जातले. गोंयांत येवपाचो राहुल गांधीचो दौरो आतां मातसो फुडें धुकल्ला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान मंगळारा संसदेत सादर केल्ल्या 2022 आनी 2023च्या अर्थसंकल्पांत गोंयच्या उदरगतीन चड भर दिला. केंद्रा कडल्यान वसूल जावपी वेगवेगळ्या करांच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 0.383% निधीची गोंया खातीर तरतूद केला. देखून गोंयच्या दृश्टीन हो अर्थसंकल्प खूप म्हत्वाचो आसा. गोंया खातीरच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी प्रमाण 22 आनी 23 वर्सा 3152.25 कोटी रुपया मेळटले. 2021 आनी 2022 वर्सा 2870.39 कोटी रुपया मेळिल्ले. ह्या वर्सा गोंया खातीरचे आर्थीक तरतुदीत वाड केल्या. केंद्रीय कॉर्पोरेशन करारांतल्यान गोंयाक 984.26 कोटी गोंयकारांनी 2017च्या वेंचणुकेत काँग्रेसीक तेंको दिल्लो, पूण भाजपान फोडाफोड करून आपल्या सरकाराची तापणूक केली अशें महाराष्ट्राचे आदले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणान सांगलां. हे फावट गोंयकारांनी काँग्रेसीक बहुमतान जिखोवचें आनी काँग्रेस सरकार घडोवपाक मजत करची अशें आव्हानूय ताणें ह्या वेळार दिलें. सांखळे मतदारसंघात धर्मेश सगलानीच्या प्रचारा वेळार तो उलयतालो. गोंय वेंचणूक आयोगान आतां मेरेन 10 कोटी 13 लाख रुपयांचो बेकायदो मुद्देमाल जप्त केलो.
मुख्य वेंचणूक अधिकारी AIS कुणालान ही माहिती दिल्या. हातून 6 कोटी 3 लाख रुपया रोख रक्कम, 2 कोटी 44 लोकांचो सोरो आसा, 1 कोटी 6 लाखांची गुवळी वखदांचो आसपासूय ह्या जाग्यार सापडला. आमदारांचे मनीस आपल्या विशिष्ट समाजाचीच कामां करतात, अशी टिका उमेश तळावणेकरान केली. देखून एका घरात एक तरी चूल पेटपाक जाय जाल्यार अपेक्ष उमेदवार विष्णुदास कोरगांवकाराक वेचून हाडात, तळावणेकरान लोकांक आवाहन केला. सगळे आमदार आपल्या मतदारसंघात नोकऱ्यो दितात, तेन्ना नोकऱ्यांचो प्रश्न सुटावो जावपाक जाय जाल्यार विष्णुदास कोरगांवकाराक वेचून हाडचोच पडटलो, अशें ताणें ह्या वेळार सांगलां. गोंय विद्यापीठाच्यो सगळ्यो साधारण आनी वेवसायीक अभ्यासक्रमाच्यो ऑफलायन परीक्षा 16 फेब्रुवारीक घेतले. तशेंच त्यो फुडें धुकलपाच्यो काय ना ते विशीं तज्ञ समिती निर्णय घेतले, अशी माहिती विद्यापीठान मुंबय उच्च न्यायालयाक दिली. हाची दखल घेवन खंडपीठान दाखल केल्ल्यो दोनूय याचिका निकालांत काडल्यात. सुरवातीक जानेवारी म्हयन्याच्या 17 तारखेक परीक्षा जावपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण कांय विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका घातिल्ल्यान ह्यो परीक्षा 7 फेब्रुवारी मेरेन फुडें धुकल्ल्या. आतां विद्यापीठान तज्ञांच्या शिफारसीक पाळो दिवपाचें मान्यूय केलां. दोन 2025 वर्स येता म्हणसर प्रत्येक गांवांतल्या दर एका मनशा मेरेन आमी 5G नेटवर्क पावयतले, अशें भाजपाचे गोंय प्रभारी देवेंद्र फडणवीसान सांगलां. गांव आनी शार हांच्या मदलो जॉग्राफिकल लोकेशनाचो डिफरन्स सोंपतलो. तशेंच 200 ई-लर्निंगाच्या चॅनलांनी 1ली ते 12वीचो सगळो अभ्यासक्रम उपलब्ध आसतलो, अशें देवेंद्र फडणवीसान सांगलां. 5G नेटवर्क तो प्रत्येक गांवांत पावयतलो आनी 200 ई-लर्निंगाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या चॅनलांनी 12वीचो सगळो अभ्यासक्रम उपलब्धय आसतलो. गोंय दूषित करपाक आनी गोंयकारांक त्रास करपाक भाजप आनी काँग्रेसीन मेळोन साबार प्रकल्प सुरू केल्ले, असो आरोप खासदार लुईझीन फालेरोन केला. गांवांनी तशेंच शारांनी आजुनूय उदकाची पुरवण सारकी जायना. गोंयचो पांचवोचार सैम आनी रान ह्या राजकीय पक्षांनी काबार केलो. हाचेर तृणमूल पक्ष बंदी हाडटलो, अशें फालेरोन सांगलां. तर तुम्ही पळयलीत गोवा टॉप 25 बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.